आमगे पंच हा आमगे VDC चेअरमॅन मेंबर हा VDC चेअरमॅन हा नेविल म्हाका स्वता हेजेर ताबडतोब सरपंच आनी पंचायत बॉडीन एक्शन घेवपाक गरज आहा आनी इमिजिएटली जे कितें लागता ती सेक्शनां वो कायदो तांकां शोकोस नोटीस फाल्यांच्या दिसाक काडून तांकां फायन मारपाची. कित्याक फायन मारपाची? हेच्या पयलीं हें जाल्लें फुडल्यांतल्यान उदक सोडटाले कॅमिकल तेजें इन्स्पेक्शन करून तें बंद केलें. आनी लास्ट टायम हांवें सांगलोलें पंचायतीक सांगलोलें सेक्रेटरी आसतना अलॉंग विथ सेक्रेटरी वॉर्ड मेंबर तांकां फायन मारची म्हणून. जर तर तांकां फायन मारून एक्शन घेतलेलें आयज हें करपाक पावच नासलें विथ दियर इंटेन्शन्स. आज आमदारान ही मेसेज तुमचे कडेन आमदाराक बी पावयली आसतली. आमदारान ताबडतोब सरपंचाक घेवन हेजेर कारवाय करपा जाय, एक्शन घेवपा जाय. फायन जर मारपा आहा म्हाका सदां एपाटीक हेवी फायन घालपाक जाय अलॉंग विथ हेल्थाचो रिपोर्ट घेवन. ऑक्टोबरांत आमी सेम इशू रेज केलो तांकां बंद करपाक लागलो. तें बंद केल्लें आतां परत तांच्यान फाटल्यान सोडपा लाय. थिंगा सेकंड टायम त्यान फाटल्यान सोडलें थिंगाय बंद करपा लाय. आतां म्हाका स्वता हें सगळें उदक पळयता म्हाका स्वता जंय आमी तें उदक थिंगा झाड दुंक जायना अशें तोंड दुखून आहा तें मेलां. म्हाका स्वता हें तर शेतां पावल जाल्यार म्हाका स्वता शेत दुखून जावपा न्हय. हेजे फुडें आमी कितलें शेत रोयताय म्हणटा शेतां म्हणटा शेत म्हाका स्वता तेचो कॅमिकल उदक वचून शेत दुखून जावपा न्हय. ओके ही प्रॉपर्टी कोण आयली? ही IDC प्रॉपर्टी. IDC ओके एक्वायर्ड तो प्रॉपर्टी. म्हणटा कितें हें म्हणटा कितें आपली ती थोडी प्रॉपर्टी कितें आपण पडटा. प्रॉपर्टी हे पयले 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम आलो ड्युरिंग द टायम ऑफ आलेस सिकेर इन 2007 to 12. मागीर तेज फाटल्यान मिकी आमदार जालो आनी ते व्हेरीफाय करून ते प्लॉट्स कोणाक दिले ते व्हेरीफाय करून स्क्रॅप केल्ले आनी आयज पासून ते तेजे आतां IDCन ते टेक ओवर केले आनी दे हॅव गिवन ऑन लीज रेंटल लीज पळय जाता ते दिले. गिविंग द अल्टिमेट टायम टील टुनायट. आनी जरी तर फाल्यां 10 मॉर्निंग 10 o'clock फाल्यां सॅटर्डे जरूय हें बंद जायना हांव गांवच्या लोकांक घेवन आयन एक्सचेंजीक घेराव घातलो. हांव आयन एक्सचेंजीक बिकॉज वी आर फेसिंग द हार्डशीप. आमकां इफेक्ट हे आमलोर जी भाव पळयना कांय थोडी जाणां आतां हे शेतांत दीस थोडी पांय धुवपाक देंवता उदक शेतांत हे करून पांय धुयता. सो तेंचे पांय पळयला आसता तुमी थोड्याचे पांय कितले कुसोन तूं GMCन देखून एडमीट आसता. हेजेर ताबडतोब एक्शन जावपा जाय. आमगे पंच आहा आनीक आमगे VDC मेंबरूय आहा चेअरमॅन तेणी हेजेर मातशें सपोर्ट करपा जाय आमकां. आनी फुडलें कितें आहा आमकां आमगे VDC मेंबर नेविल गामा सांगतलो. हांव नेविल गामा वेर्ना बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन. सो कितें जालें लास्ट टायम न्ही इन मंथ ऑफ ऑक्टोबर हो सेम प्रॉब्लम येयल्लो आनी तेन्ना आमी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी हांव जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तांकां वॉर्निंग दिल्लें. वॉर्निंग दिवन मागीर तें आमकां एक स्पेशल मिटींग केली. सो आफ्टर मिटींग तें एश्युरन्स दिलें हें आनकट जावपा ना केन्ना जावपा ना. पूण आमी तांकां रिमायंड केल्लो तेज्या पयलीं आनी एक पाट जाल्लो सेम इशू जाल्लो. सो सेकेंड टायम कितको रिपीट जाल्लो आनी एट द सेम टायम आमी हो जो इशू आहा तो आमी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड एज वेल एज गोवा पोल्युशन बोर्ड आमी हायलायट करून दिल्लो. मागीर आफ्टर द मिटींग नेक्स्ट डे एक थोड्या दिसांनी ते इमिडिएटली एक्शन घेवन हें क्लियर जाल्लें. सो म्हाका जेन्ना सेकेंड थर्ड टायम जेन्ना ते येयलो तेन्ना तेणी माती फील केलो हिंगा. हय मात तरी कितें फील केल्या क्लियर जालें. ओके व्हॉट अबाउट pollution board? What inquiry you have taken in the pollution board? Pollution board actually told us that they have taken the samples and all, but the thing is when the pollution board came, they took the sample of the effluent plant, not from the outside, and I don't think so they got this pollution at that time when the pollution control board had done the inspection last time. Okay. So this time I request the pollution control board to take the samples from the outside because this is smelling right now. Okay. And why you all not take an initiative to take the sample and present it in the yes Goa we'll definitely see if we present these samples फाल्यां ते म्हटले आमी आनी हुंय हाडमू. yes. No, we'll immediately आता आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ही आता पावपाक जाय जे भाशेन नेविलान सांगलां एका घाणमाती वास घेवपाक जाय आनी म्हाका स्वता सरपंचान म्हण जो
एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा जो तांच्या पॅनलांतलो पंचायती आमदाराच्या पॅनलांतली तेका पयलीं हांवें दाखोवपाक गरज आहा. तो भोंद जाल्यार ते कवतालें. आमदार फकत बसोन आहा, आमदाराक कांय पडलेलें ना. ही एक ताबडतोब आमदार होरे लोकांचो आमी पॉलिटिक्स करप ना. कित्याक हेजी गाणे आहा ती पयलीं आमदारान घेवपा जाय आनी ते उपरांत आमदाराक कवतले जे लोक न्हांवता कित्याक हें उदक न्हांवता उडेर स्प्रिंगेन वयता. फ्रँकी बाबा हे आतां वेस्ट वयता न्हू तो वयता खूंय वयता आनी कितले लोकां त्रास जाता कोणाक त्रास जाता कितें जाता म्हणल्यार हो वयता आतां पयलो उड्यार स्प्रिंगेन वयता. थिंगच्यान उड्यार स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू वेर्ना तळे आमगे आंबोलोर तळे आनी थिंगसान आमगे शेतकारांची कमिटी आहा ते कमिटी प्रमाणे ते जायते भाशेन उदक सुट्टा. सो शेतांकूय लागू जाता. शेतांक सान जे पळय आहा आमी रिवर्सालान डायरेक्ट अप टू रिवर्साल आमी आमलोर लेक पळय आहा ती अप टू रिवर्साल कनेक्ट आहा. आनी मेन थिंग कितें जाता आतां हें जें पोल्युशन वयता न्ही इट इफेक्ट्स अ बायोडायवर्सिटी. आतां तळे आमगेले लोक नुस्तें खाताय हें स्लो वचोन ते पोल्यूटन आमी हिंग चोयलां वेल्सां चोयलां आसतलें कितें जालें तें हें सेम आतां हिंग स्टार्ट जातलें मागीर बोर्ड मारून फायद ना. कितें जाता आतां जावपा जाय एक्शन जावपा जाय. सो will you be writing again to the Goa Pollution Control Board? I will definitely write as a biodiversity chairman. I will be taking a meeting immediately on my personal basis also, and my personal level also I'll be writing. I'll be putting a mail to them as well as after the meeting I will also see that a proper action has been taken against them. But obviously it is finally up to the authorities. Goa Pollution. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.